सो आयज आसा ब्रेकफास्टा इडली सांबार सांबार खंय मेन म्हाका इडली चटणी दिसता शिवन आतां इडली सांबार म्हाका जाय बन्स म्हाका रितिका आनी आईक 3 प्लेट बन्स आनी चटणी बिटणी सगळें आनी हितूर आसा कॉफी. ओके तो ब्रेकफास्ट करून घेता. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुमी? आयज आसा डे 3 आनी रातच्यान पावस पडटा. हे पळयात विसर्जन करतना पावस नासलेलो मागीर पावस येयलो पळय ते कंटिन्यू सकाळी पर्यंत. आतां जाली 11 जाली अजून पावस पडटा पण बारीक पडटा असो. सो हे पळयात जाला वचपाक घरा आनी शिव हांगा सगळ्यो पोटल्यो घालता. फाल्यां या खंय आयज रावया खंय आयज रावून कितें करतलो पावसान खंय वचपा नाका हांगा आमी रुमानूच आहा. चिंतलें बेगिना भायर सरया म्हणून मागीर म्हटलें मातसो लेटूच भायर सरया म्हटलें. सगळें जालें पेमेंट बीन केलें सगळें रुमाक. आतां भायर सरता म्हटलें सुशेगाद भायर सरया गडबड ना. सगळें जालें 2-3 वेळा चॅक करचें पडटा कितें उरला सगळें जालें. तो इशू न्हिदलेलो म्हणून मातशें म्हटलें लेटूच या म्हटलें कित्याक तेजें न्हीद सारकें जावूंक जाय किरकिर करता न्ही ताका लागून की आमी सगळीं हांगा रेडी जाल्ले आसा भायर सरता. हाय म्हण वयताना पोटली खूब आसलेली न्ही आतां चड पोटली ना. चल तुमी वचा हांव घेवन येता. हेतून सगळे न्ही जे आमी यूज केलेले कपडे आपण हेतून घातला. सो घरा वचून डायरेक्ट एका मशिनान घालपाचें. चल गे यो चला. बसले आमी गाडयेन. एक गाय माझ्या फाटल्यान ते माझे बॅग न्ही समजले की खावपाक आसा म्हणजे फाटल्यान येता वास येल तेका. कितें आहा गे पिशवेन? चिप्स आनी अळूची पानां. ते बॅग माझ्या हाती आसलेले मागीर फाटल्यान येवपाक लागलो. हांव भिले खंय मारता का म्हणून बाबा काळोख जाला. चल भायर सरता. पावस चितलेले वाटेक कितें निरफणस बिणस कितें घेवया म्हणून पण तुमकां सांगू कालच्यान काय अशें भायर कांयच ना. निरफणस नात मार्केटान आनी आमच्या घरात चवथी निरफणस फ्राय बी कांय ना दिस टायम. निरफणसच ना आनी पळोवया वाटेक कितें मेळ्ळा अशें घेतलेलें हांव. आतां सद्याक घेवपाक प्लॅन मागीर हांगासर न्ही सारकें ट्राफीक आसता रस्तो धाकटो आतां रावपाक मेळना हयसर गाडी. पळयता कितें मेळटा घेता नाल्यार डायरेक्ट थंय मेळटा न्ही मडगांव बिडगांव थंय मेळटा भाजयो बीन थंय घेतले या न्ही. सो रितीक म्हणटा बाय बाय कुमटा खंय आतां डायरेक्ट फुडल्या वर्सा चवथीक गे न्हू. हय फुडल्या वर्सा आतां न्ही खंय मदीं पळोवया डायरेक्ट आतां फुडल्या वर्सा चवथीक. आतां आनी कांय ना मदीं. चला सांगता भयणी कॉल करूंक जाय सांगता. सो काल आमी हांगासर फुलां बीन घेतलेले पळय थंयसर हें आसा कुकुंबर बीन आहा मोठे मोठे कुकुंबर. तशी म्हणपाक घेता म्हणपालो आनी गाडी हांगा पार्किंग करपाक मेवळें पण अशें हें ना निरफणस बीन अशें कांय ना. कुकुंबर मागीर घोसाळे असले चड आहा. पळया आई कितें घेता पळया मागीर दाखयता तुमकां. कितें हाडला शिवाय फुलां हाडला घरा व्हरपाक. कशें ते 100 रुपया सेम आमच्या भशेनूच. गुलाब बरे फ्रेश आहा गुलाब न्ही बरे फ्रेश आहा. फुलां बीन आतां येयला. पळय आई कितें हाडटा पळया. कितें हाडला तवशे आनी गेड्डे. बस चवथ म्हणजे जालें न्ही गे 1.5 दिसाचे. पण 1.5 दिसाचे काय मजा उरना अशें ना. हय जालें पण बरे भशेन. फर्स्ट डे बरो पावस पडलो गोंयानूय बरो पावस पडलो खंय. ते पळय नुस्तें घेवन बसला हांगासर बरें अशें वाटेन नुस्तें घेवन बसता मिक्स अशें ताल्ले बिल्ले फ्रेश वयल्यान. आनी काळोख जाला. हय आयकता हांव फाटीं बसला फुडें खंय निरफणस चिबोड बिबड दिसता दोळे उगडे करून पळय आं सायड्यान पळोवंक जाय तुका रस्तो दिसता सायड्यानूच पळय मातशें. आयज म्हाका डावट मारता भायर कोण बसचें ना पावस पडटा न्ही. शिवता म्हटलें मातशें पळय म्हटलें रस्त्यार बसता तूं पळय आं तूं न्हिदो काडशी थंयसर. हांव आतां व्हडलो पावस येयला आयज ना आयज कोण बसतले बीन पळया. हो येयलो बरो येयलो पळयात बरो व्हडलो पडटा भायर. बरो व्हडलो येयलो. ऋत्वीक जालो तेन्ना आमी चवथीक गेलो तेन्ना ऋत्वीक कितल्या म्हयन्याचो आसलेलो 7 मंथ 6 मंथ. हो खूब धाकटो आनी 3 मंथ तो येवपाचें नाका म्हणजे येवप काय ना चवथी अशें जाल्लें आमकां. पण अशें तरी कांय त्रास दिवना. आनी मेन थींग म्हणजे विसर्जन आमी रावली काल कित्याक बेगिना जाल्लें बेगिना केलें आनी फायर वर्क्स बी केल्ले म्हणजे क्रॅकर्स बी आवाजान तो रडूकूच ना न्ही गे.
रडूकच ना असं आयकतालो असं करून कान करून आयकतालो मातशें रडोंक ना तो ते एक बरें जालें सो ताका लागून एका घेवन भोंव पडले नाका आनी पावसाच्या वयल्यान साडी न्हेसून भोंवपाकूच नाका म्हाका ताका लागून एकूच दीस साडी नासलें हांव म्हणजे काल तरी पावस नासलो न्हू ना काल नासलो पावस आयज येयलो सो बरें आहा अशें काय अशें त्रास बीन दिवंक ना फक्त ताका न्हीद मात बरें जावंक जाय इतलेंच जुला बीन कांय नासलेलें तरी पण न्हिदला तो आजीगेर न्ही ते रुमान तो एक रूम आहा भितर देवारो रूम आहा थंय घातलें न्हिदतालो तो पळय न्हिदलो फर्स्ट डे गणपती गेल्ले पळय सेकंड डे काल तो न्हिदूकच ना फूल डे जागोता उठता न्हिदता पण अशें काल किरकिरी करूंक ना हेणें बरेंशें देवान आमकां हें केलें तें एक बरें आहा तशें ताका आतांच मातशी संवय करूंक जाय खंय व्हरपाक बिवपाक भोंवपाचें बी आतां मातशी संवय करूंक जाय बारीक बारीक मागीर आतां एकदां ताका भायर व्हेलें तें मागीर क्रँकी आतां रडटा ताका लागून आतां न्हिदलो थंय कोण हांसतालो हसमुख कोणी येवं तांकां हांसतालो तो एक बरें सो हांगासर न्ही बन्स पळयात टेस्टी आसतले बन्सा 2 उरलेले पॅक करून हाडले खावया म्हणटे गाडयेन आतां शिव आतां भूक लागले खंय बरें आहा टेस्टी आहा सॉफ्ट आहा सामकें हय हांगासर व्यू पळया कितलो बरो आहा फाटी आनीक बरें आहा हय नाकया म्हणटा पळय पावसान एक वेगळीच मजा आसता ग्रीनरी अशें ना आनी हें आसा वंदे रारा हें आसा वंदे भारत ट्रेन म्हाका खबर तुमकां दिसता आसतलें वयता हैसर ट्रेन वंदे भारत बंद कर वारो येयलो खंय भितर तुमकां आनीक व्यू दाखयता ते पळयात दूध सागर कशें दिसता हे पळया उदक बरें दिसता सारकें चल सो हांगासर न्ही अशी बारीक बारीकशी वॉटरफॉल आसा म्हणजे हांगा आतां आमी वयता पळय बरें अशें उदक बिदक व्हांवता शिव म्हणटा आपूण न्हाता खंय घरा थंडी पडू गरमी पडू तेका गरमूच उदक जाय आमी ना आमी गरमेच्या टायमार म्हणजे समर सिजनाक न्ही आमी थंड उदक न्हाता न्ही गे हेका कितले गरम पडू खतखतो पडू गरमी हेका गरमूच उदक जाय आनी हो म्हणटा आतां आपूण न्हावपा वयता खंय हांगासर झरी व्हांवता पळय ते न्हावपा वयता खंय सामकें थंडी पडटा सारकें ही वचूंक जाय न्हावपा अशें ना हय लास्ट टायम गेल्ली आमी गाडी रावयल्ली आनी गेल्ली आमी उदका कडेन आतां ना हो आनी गाडी रावले की हो उठता म्हटलें या म्हटलें घरा बरी दिसता पळोवपाक सो पावली आमी कारवार टनल आवाज बरो येता न्ही सो आमी आयला आमच्या आतां ऑल टायम फेवरेट रेस्टॉरंट श्वेता होम लंच कारवार सो म्हटलें आयज या म्हटलें जेवपाक कित्याक आतां आनी परत केन्ना कारवार येता तें खबर ना आनी जेवण सामकें बेस्ट आसा आतां फुडल्या वर्सांत हय सो म्हटलें आयज कशें करून जेवया म्हटलें सेम अशेंच आतां पयलीं आमी जेयतली आई बसला घेवन की तो आतां न्हिदला मातसो तो म्हटलें अशें आतां आयज जेवया म्हटलें आयज जेवया म्हटलें म्हाका जेवपूच जाय खूब आवडलें म्हाका तेच तुमकां सांगलें न्ही हांवें 10 out of 10 दिता हांव हे रेस्टॉरंटाक आनी एक म्हणजे बांगड्याचें हुमण कितें सांगू तुमकां म्हाका तेन्ना जेवपूच जाय हां तूं आनी थाली जेयता पळय ऑलरेडी भरले पळय लोक पळय कितले फुडें आनी तेंचे फुडें आहा हें पळय आवय केदें व्हडलें नुस्तें हे तेंचेच हांगा सगळे लांबच्या लांब तेंचेच आनी हे तेंचे जेवण करता हांगासर हे पळयात न्ही किचन सगळे बायलां बीन अशें आसा बायलां नुस्तें बिस्तें फ्राय करता लास्ट टायम आमी गेल्ले पळय लास्ट ओके लास्ट टायम गेल्ले तेंचेच ते आमी तेवटेन गेल्ले हे बी हेंचेच हांगासर येवया म्हटलें बरें स्पेशल चाल थाली न्ही बरें आहा ओपन बरें आहा वयर आमकां तें कळोकूच ना लास्ट टायम एक्चुली आमी हांगा येवन घेतलेले तेंचेच तें आसा श्वेता होम लंच तेंचेच आनी हांगासर बरें मांडून दवरला हें पळयात बेस्ट आहा चल चल बिना हात खंय सकल सो हांगासर पळय बरें अरेंज केला सूप आहा मागीर बारीकशे रगडो पाट बीन दवरला बरें केलां हांगासर सो आयज आयज आमी घेतला लास्ट टायम येयल्ली तेन्ना आमी किंगफिश घेतलेले न्ही ना सो आयज म्हटलें चणाक घेवया आनी कालवाचें सुक्का घेतला हांवें म्हाका टेस्ट करून पळोवंक जाय हांगासर फक्त तुमकां थाली मेळटली स्पेशल थाली मागीर पळोवया न्ही किचनान वचून म्हळ्यार
पोळ्या दाखयत तुमकां बिस्किट जाल्ल्यान एक व्हिडिओ बरें नुस्तें फ्राय करता बायला हां सो पळोवया आयज कशें आहा तें कालवां सुकें तुका खावंक सांगता सो हें रेस्टॉरंट न्ही बंद उरना फक्त बंद आसलें जरूर दी चवथीक बंद आसलेलें फर्स्ट डे सेकेंड डे आनी अशी हें रेस्टॉरंट बंद उरना चालू आसता सो हांगासर आयिल्लें आसा प्रॉन्स थाली हें पळयात 4 आसा प्रॉन्स बरें मोठे आसा सायजीन आनी बाकीचे सेम बांगड्याचें हुमण तिसऱ्यो आनी भाजी आसा आनी किशमूर म्हाका खूब आवडलें आं गालमोचे आनी हांगा आसा कालवाचे सुके हें पळयात कालवा सुक्का आनी आयज आमी ऑर्डर केला चणाक थाली आं हें पळय चणाक आनी कितें आंबोटीक हांगासर आनी बांगड्याचें हुमण आयज हय आनी सोलकडी आयज न्ही करी न्ही इसवणाचे बोडका आसता पळय ताची करी केला हें पळयात आनी हांगा बांगड्याचे आंबोटीक आनी कितें कसली तरी भाजी आहा तें जेता आमी सांगता तुमकां ऑलरेडी सांगला तुमकां कशें जेवण आहा तें टेंशन ना तें कालवाचें मागीर खावंक सांगता तुमकां ओके चला कालवाचें खावंक सांगता बरें आहा कालवा सामकें फ्रेश आहा बरें अशें ना जा रे कालवा तुका आवडलें तुजी कुसोन जेव सो आईक न्ही हांगासर वॅज थाली ऑर्डर केला आयज ती नॉनवेज खायना सो हांगासर दाळ आसा पापड चपाती भाजी आनी 2 भशेन दाळ आहा आनी दही आहा सो जालें आमचें जेवण आनी आयज आमकां आमचे युट्यूब फॅमिली मेवळे चेडो चेडो तत्त ओके तें नांव आसा उज्वला फ्रॉम फोंडा ओके ती आईक पळोवन वळखली शिनात दिस टायम आईक पळोवन वळखले म्हाका कोण वळखना तूं आनी आई दोगा जाणां वळखता ओय ओय गाडी दवरता हिंगा गाडी दवरता आमी उदळ गेल्ली पळय तेन्ना लोक कोण नासले न्ही आतां सगळं गर्दी आनी लोक सगळे भायर रावला जेवपाक कितले रश कित्याक न्हू खंय वचोंक ना हांव मम्मम करपाक गेल्ले हय आमची युट्यूब फॅमिली मेवळे सगळे आईक वळखतात आनी शिवनाथाक वळखतात म्हाका वळखना चल जालें आतां कन्फर्म ओके चल आतां भायर सरता सो जेन्नाय तुमी कारवार बी येतले न्ही ह्या रेस्टॉरंटाक एकदां वचून जेवन येयात न्हू शिनाथ जेवन येयात थाली आं स्पेशली हांव तुमकां थाली हें करता सजेस्ट आनी कालवाचें बरें आसलेलें शिवता खावना कालवा ताका तितलें आवडना सो हांवें पॅक करून हाडले गाडे खातले हांव गाडे न्हू शिनाथ हय कित्याक आवडूं वेस्ट करपाचें बेस्ट आसलेलें पूण आयज किंगफीश करी ऋतुकाक ते किंगफीश करी न्ही मोठो हें आसलेलें पीस इतलें मोठें कापलेलें आनी फ्रेश नुस्तें आनी कारवार तुका तें बरें फ्रेश नुस्तें मेळटा सामकें चणाकूय बरें आसलें सगळें बरें आहा तें या तुमी आतां आमचें फिक्स जालां जेन्ना आमी कारवार येतली ह्या रेस्टॉरंटाक वचून जेयतली जेवपाचें ओके बरें आहा फर्स्ट टायम हांव कारवाराक जेयता केन्ना जेवंक ना हांवें बरें टेस्टी आहा जेवण आतां आमी कारवार क्रॉस केला पावसूच ना हांगासर तुमी पयला आसतलें न्ही कुमटा मागीर गोकर्ण थोडे बरें पावस हां पावसूच ना सो हें पळयात ड्राय सामकें रस्तो पावसूच ना आनी थंयच कारवार मागीर म्हणजे गोकर्ण कुमटा थंयसरूच हांगा रस्तो सुकला हय सो जस्ट घरा पावली आमी 4:30 जाली पावले पावस ना हांगासर परवरी सो पावले एका मातशें घातले खाटार डायपर बीन काडून सामकें व्लॉग एंड घेवकूच ना आनी येताना न्ही वाटेर म्हणजे मडगांव तेवटेन आमची युट्यूब फॅमिली इमॅक्युलेट फर्नांडीस आमकां मेवळी तिने आमकां पयलीं सांगलेलें येता तेन्ना आमकां म्हणजे मेळया म्हणून सो मेवळी ती आमकां बरे भशेन उलयलें ओके सो काय व्हिडिओ बी काडूं ना ती न्ही केन्नाय अशें व्हिडिओ बी काडनाका म्हणटात हो ताका लागून काडूंक जाय प्लस सगळे कपडे आतां धुवपाक घालूंक जाय खूब काम आसा आतां सगळें सेट करूंक जाय पोटली खूब आहा ते वयतना बरी दिसता येताना वयतानाय गडबड येतानाय गडबड आयले की मागीर ते सगळे सॉर्ट आउट करपाक पुरो आता ताका लागून ओके व्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय आई लव यू फ्रेंड्स प्लीज डू कमेंट सब्सक्राइब टू माय रंगो बेसॉल सबस्क्राईब रे हस्क्राईब न्ही आई पळय ती बडबडटा ती पोटली हांगा तू पयली बाय म्हण मागीर करया बाय शिव येता बरेंशें पावले शिव येताना हरमन चायना ते आमंत खंयचे आत्माराम खंयचे रेस्टॉरंट
आमंत्रण रेस्टॉरंट बरो कॉफी पिलो आमकां कॉफी घेवन येयला हेका आनी घेवन खंय गाडी घेवन देंवपाचे भायर हांवें म्हटलें आमकां कॉफी घेवन यो म्हटलें शिव पळय कॉफी हाडला गरम आई हे गरम आहा पयलीं पिवन घे मागीर तें काम करया पळय कॉफी घेवन येयला ओके चला तर सगळ्यांक बाय म्हण बाय हां चला बाय सो आयज एक बड्डे आसा 2 बड्डे आहा विश करता सो नाव आसा स्टेफनी सोरस विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस जेव्हा तुझे हेल्थ बरें दवर जेव्हा देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे स्टेफनी आनी आसा हॅपी बड्डे एंजल विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस जेव्हा तुझे हेल्थ बरें दवर जेव्हा देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे एंजल यो रे Happy birthday and many blessings to you. May God, may God, she's come to happy birthday. चला बाय Bye.